मानिवंत आग्नेल सृश्टीत एकचार जोडूंक नमुनो हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. पृथ्वीची सगळी रचना आमकां देवाचें व्हड देणें. देवाचे रचने सवें आमी कशी वागता, कशे परेन सैमाचो वापर करता, कसो तिचो सांबाळ करता, ताचे प्रमाणे आमचो संबंध उक्तेपणी दिसून येता. आमचो संसार, आमचें सामान्य घर. मानिवंत आग्नेलान 10 वर्सां पिलारच्या कॉन्व्हेंतांत सारली. पिलारचे दोंगुल्लेर सैमाची सोबिताय ताणें भोगली आनी देवाक वाखाणलो. सैमाच्या देखाव्यांनी तो देवाक वाखाणटालो आनी दिनवासतालो. मानिवंत आग्नेल सृश्टीत एकचार जोडूंक आमकां नमुनो जालो. देवाचे रचनेची आपुरबाय करूंक आमकां ताची प्रेरणा घेवया आनी पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण जाहीर परगटणी करूंक देवा लागीं मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासनेचें मीस भेटयता आयरीस रापोसो तालिगांव तांव. रनाया रॉड्रिगीस ब्रगांजा जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता फ्लाबिया रॉड्रिगीस सांकवाले तांव. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पेद्रिना खायादो जुवारी तांव. ह्या दिकाक येवकार दिवंक सगलीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया. Deva tua mezz'oro, tu capusum vundu quieta. Deva tua mezz'oscevo, civitu cabetum dita. Deva tua mezz'oro, tu capusum vundu quieta. Deva tua mezz'oscevo, civitu cabetum dita. Bapa puta katmia
वंदोन मोहिमा सासना Papa puta katmia Wondon moima sasna Papa puta katmia Wondon moima sasna Papa puta katmia Wondon moima sasna बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो हुनूनीत येवकार आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक आयच्या दिसाचो विशय मानेवंत आग्नेल सृश्टिताय एकचार घडोवंक नामुनो औरंबाक देवान प्रितम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपकोशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो अशें करतना काल बोलांदलो तसो सृश्टीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून सृश्टीचो दुरुपयोग करून औरंबाक देवान स्थापलोलो रोसणेचो एकचार ठुंठयलो पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सृश्टीक आसलेलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो आपल्या मोनयारीपणान चलयतना प्रितुमेंत आसलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली आमच्या सवंडाराच्या पावलांनी चलून सृश्टिताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेतना आमकां जोण एकल्याक देवाची कृपा मागुया म्हज्या भावा भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो तो वांटो घेवंक आमच्या पातकां आमी वळखून घेवया आनी सगळीं एकूच बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यां उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत अमोचो अपराध अमोचो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सर्वपदवेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Sumia kaklutko Krista kaklutko Krista kaklutko Sumia kaklutko Sumia kaklutko प्रार्थुया बापा तुजो शब्द तुजो स्पूत औरंबाक सगळे रचणे आदी तो आसलो ताचे वरवीं सर वस्तू रचल्यात मनीस जाल्ल्या शब्दान पर्यावरणाक आपल्या कार्याचें केलें पर्यावरणान ताचो जल्म जालो आनी ताचेच वरवीं परगट जालो जेजून आपल्या कार्या वरवीं पर्यावरणा लागीं संवाद घडलो जेजून शिर्शीचो मोग केलो तसोच शिर्शीचो सांबाळ करूंक
आमच्या काळजांनी मोनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. तेच तुज्या पुता जेजू वरवीं जो पवित्र आत्मे सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवटी जनावरांचेर आनी प्रितमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दीत रूख हे सगळे तुमच्या जेवणा पोसनाक हांव दितां. आनी सगळे रानवटी जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोजेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडली. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवता, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो वत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताच्या सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उदगास सगळीं उबीं रावुया. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. Surgani sonsa, ek di sortole. Pundeva uto, sasna curtole, Sorvesporak soy soy,
Sorbesporak, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy. Sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुझे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका तुका सुमया. सुमया. आनी ताणें इयो पार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकांच्या मळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयल्लो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळां वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हें आनी एक वरोस तें आसूं दी. ताच्या मुळाक आळें काडटा, ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, द कॅन्टिकल ऑफ द सन ह्या तुस्त आपल्या गितांतल्यान आसियेचो भाग्यवंत फ्रांसीस प्रिथूम आमचे सामान्य घर म्हूण समजून एक आवय आनी भयणीक सोर कोत्ता. तांचे थंय आमचे जिवीत वांटूंक आनी वेंगूंक हाची गरज आमकां आसा. भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या जिवितांत तर आमी पळयत सादेपणे ताचें जिवीत आसलें. देवाच्या, दुसऱ्यांच्या, सृश्टीच्या आनी एकतारान तो जियेतालो. भाग्यवंत फ्रांसीस ताणें 8वेच तोरेची इश्टागत जोडलेली. जावं त्या सुकण्या लागीं, जावं ते मासली लागीं, ह्या दोर प्राण्या लागीं ताची इश्टागत आसली. आमी जायते फावटी पुस्तकां उकोडटाना भाग्यवंत फ्रांसिसाची, आसिसाची, आमी पळयता जेन्ना तो दोर्या लागीं वता तेन्ना दोर्या लागीं वताना तो आपणाचें प्रवचन कोत्ता. आनी ह्या प्रवचन कोत्ताना तेन्ना ह्यो मासली दावी दावी ताच्या पांयाशी येतात हें देवाचें उतर आयकूंक. तेच भाशेन आमी हेंवूय चित्र पळयलां. जेन्ना तो आपणाच्या मोठ्यांतलो भायर सरतना कशी भशेन ती वाऱ्यावेली सुकणी येताली आनी ताच्या हांदार आनी हातांचेर बसून कितें ताचें उतर आयकताली. तुज्या भयणी भावांनो, भावाचे नाट्यान तो तांकां लेखतालो. आनीक अशें म्हणटात की सुर्याकूय ताचो भाव, चोंद्रीम ताची भयण, अशें तो तांकां पाचारतालो. असले आपले वागणुकेंतल्यान जेजूच्या पावलांनीचो चल्लो आनी आमकांय ह्या सृश्टीच्या एकचारान जिवंक तो आयज आमकां एक नामुनो जाल्लो आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, तेच भाशेन आमी पयल्या पुस्तकांत वाचपांत ज्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी आयकलां कशे भाशेन देवान मनशाक रचलो आनी देवान मनशाक रचून आपणे रचलेले प्रितुमेचे अधिकार आनी दोनीपण ताका दिले आनी हे भाशेन ताका इतलो मान दिलो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, इतलेंच न्हय, देवान ताका आपल्या सारकेलो ताका
रोचलो आनी आपणे रोचलेले प्रितुमेचो ताका प्रतिनिधी केलो. इतलेंच न्ही, मनीस जेन्ना ह्या जबाबदारेन आपणाची शिकवण मुखार व्हरूंक लागलो तेन्ना आपणाचे दोनीपण जे आपणाक दिल्लें आसा ते पृथ्वीचे दोनीपण ताणें बरे भाशेन चलोवंक ताच्या हातांत ही पृथ्वी दिली. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आज आमी कितें पळयता, आज आमी सगळे नश्ट जालेले पळयता. आज एके भाशेन दोंगर आनीक उरोंक नात, झाडां आनीक उरोंक नात. आमी जाता जाता तितली आमी इमारत्यो आमकां रावपाक जागे आमी बांदून काडटा. आनी थंय आसलेलीं झाडां उपरांत कितें जाता, उपरांत आमचें कितें, आमी एके भाशेन ह्या वोतांत आमी कोट्टा. ह्या दिसांनी आमी पळयता कितलें वोत फोर जायत तें, आनी इतलें वोत फोर जावन आमी कोट्टा, आमच्यांनी सोंसूंक जायना. कित्याक पासत प्रितीच्या भयणी भावांनो, कित्याक मनीस आज आपस्वार्थी जाला आनी आपस्वार्थीपणान जियेता देखून ह्या आज आख्खे पृथ्वीचो दुपोट जाल्लो आसा. आनी हो दुपोट जाला म्हाका आनी तुका लागून. आमी विचारुया, कितलीं आमी झाडां आमी लायल्यात जायत, कितलीं आमी ही कोमलां आमी लायल्यां कांयत, ओ जावं त्यो धाकट्यो रोंपयो आमी लायल्यात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी आमी विसरता. आमी धाकटेच आसतना आमी शिकल्या की आमकां हेच रूख जे आसात तेच आमकां ऑक्सिजन दितात आनी रातच्या वेळार ते नायट्रोजन भायर काडटात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, अशें जाल्यार आमचो जीव तांच्या हातांनी आसा आनी हो जीव तर आमचो तांच्या हातांनी आसा जाल्यार आमी जाता तितले ह्या आमचे पृथ्वीचे कितें करूंक जाय, जाता तितले आमी पृथ्वी सांबाळूंक जाय, ताचो परमास करूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगतलें कशे भाशेन हो आपणाचो दोनी येता आनी त्या अंजिराच्या झाडाक पळयता आनी अंजिराक त्या झाडाक ती फळां ना, ती 3 वर्सां जावन ताका फळां जावंक ना ती पळोवन तो म्हणटा तें कातर. मोळ्याच्या वस्तिलेल्याक ताका म्हणटा तें कातरून उडय. आनी तो म्हणटा ताका ना आनीक थोडोच वेळ आमी पळोवया, आनीक 1 वर्स ताका दिवया, जाता तितली ताची आसा ती माती पयस करून जाता तितल्या सारें घालून ताका पळोवया की अंजिराची फळां दितात वा ना दितात ती. तुज्या भयणी बाबांनो, आज जेन्ना आमी नदर मारता धाकटेलेशें तुमच्या मुखार हांव दवरता. एक व्हील हो एक विज्ञानीस आसलो आनी हो नासांत काम करतालो आनी ह्या नासांत काम करून 100 वर्सां थंय तो काम केल्या उपरांत ह्या आख्खे पृथ्वीचेर असलो एक अपघात घडला म्हणून, एक क्लायमेट चेंज जाल्या म्हणून तो आपणाचे हे नासा ह्या शिर्वीस सोडटा आनी आपणाच्या विज्ञानाक सांगाती घेवन तो एक ह्या आमच्या पृथ्वीचे जाता तितले फोटो काडून पृथ्वी खंय आल्ल्या, खंय आमी चुकल्या, कितें आमचें सगळें घडलां ते एक वस्तूचेर, जावं त्या रस्त्याचेर, जावं त्या झाडांचेर, जावं त्या जंगलाचेर, जावं त्या दर्याचेर, जावं त्या नदीचेर, हो उणेच म्हणल्यार 4 मिलियन पिक्चरां काडटा. आनी 4 मिलियनां पिक्चरां काडून तुज्या भयणी भावांनो, हाचेर आपणाची जाता तितली कितें शिकप करून कशे भाशेन आपणाच्या सांगात्यांक घेवन तो वावुरता हे सगळे नपयत करूंक. हे सगळे जाता तितले जे आमचेर आयिल्लें आसा, एक हांव म्हणोंक सदां म्हज्यान म्हणोंक जाता एक उजो कसो आज ह्या आमच्या पृथ्वीचेर तो नपयत करूंक सोदता. म्हणटा तुमी तर बरफ पळयत, बरफ पिगळोन वता. जंय दर्या आसात दर्या सुकल्यात. जंय अमेझॉनांत येद्दें व्हडलें ओरिश्ट जंगल आसा तातूंतलीं सगळीं झाडां कातरून कातरून उणेच म्हणल्यार सगळें काबार जाल्लें आसा. तुज्या भयणी भावांनो, अशें तर जायत जाल्यार आमचें कितें जातलें? आमी त्याच झाडां खातीर आनी हेच पृथ्वीके लागीं खातीर आमी जियेता. तर आज आमी कितें भाशेन ह्या व्हील आनी असले मनीस
आमचे सगळे उत्पन्न जावंक आनी बरें तें कितें मनशा कुळाक करूंक ह्या आमच्या भावा पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आज आमी पाद आग्नेलाचे नोवेनांत आसा. तर पाद आग्नेल ह्या आमच्या मोठ्यांत 10 वर्सां ताणें सारली आनी 10 वर्सां सारून प्रितीच्या भयणी भावानो तो ह्या शितळ आनी शांत वातावरणाक तो एक आपणाचें जिवीत जियेतालो. आनी तेन्ना ह्या शितळ वाऱ्यान आनी ह्या वातावरणांत रावन आपणाची भाटां आनी शेतां झाडां आनी पेडां हे भाशेन तो सगल्याचेर नदर घालून देवाक दिन वाचतालो. आमची ही दिनवासणी जावं आनी सदांकाल आमी हे भाशेन जाता तितलो आमी दर एका आमच्या जावं त्या घरांत वा जावं त्या पोरसांत आमी कितें तरी एक रूख लावया आनी आमकां जिवी दवरूंक आनी आमचे येतले पिळगेक जिवी दवरूंक ह्या रुखाचो परिणाम तांकां मेळूंक आमी ह्या मिसांतल्यान मागुया. सगळी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. काळजांतान आयिल्ली मागणी आमचो सुर्गीचो बाप आयकता. तर ह्याच मनान आमी आमची मागणी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कोर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें मुनियारपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलून सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताकाळ आसलोले परजेक ते बरे देख जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सोबीत सृश्टीचें दायज राखूंक गरज. देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक, ताची मनां उजवाडूंक आनी बरें आसा तेंच करूंक ताका देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनाचे मनीस वावुरतात. ह्या तांच्या बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावंक, आसा तीं झाडां सांबाळूंक, प्रदुशण उणें करूंक जाता. आमची सृश्टी सांबाळचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक उपदेशन दिवंक म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. खतखत्यान आनी व्हड्या भावार्थान आमी केल्ली मागणी देव सदांच हाचेर आशिर्वाद घालतलो वा आमकां बरो वासो. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बागीतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोडले देणे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे जेसूच्या काळजा सोवे
भेटोयता काळीसमोचे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीसमोचे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीसमोचे. मोज्या भावानो आनी भयणीनो, मोजे आनी तुमच्या बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पोरा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता तुज्या उदरपणान तुवें आमकां दिलें तो उंडो आनी ताकाच सोरो आमी तुका भेटयता. प्रितूम दिता आनी मनशाच्या वावरान तयार करता. तांचे तुजी दोयाळ नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचे विद्रूप करिना जावंक निर्मी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तांचे सवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान कोरो देवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपले रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचणे वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव कोत्तेल्यांक शासनाक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सल दोलबारी सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbara सर्वेस्पोर तू, स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं
तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संसाराच्या सोडवण दारांत आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडा आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची गाकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती तुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोड पदवेदार बापाक सोडवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. खरेंच दोन एकल्यान ह्या सृश्टीचो प्रमास आनी सांबाळ करूंक देवाचे कृपेची आमकां गरज. तर हेच मनान धरून आमी सगळीं एका मनाची आनी एका भावार्थ्याची जावंक आमी सगळीं बापा लागीं आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांत आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो अस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रास बोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. शुमयाची शांती आनी मोग सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली वस्तो जेजू आमचे मदें येवन आपणाच्या बापाची गजाल आमकां बरे भाशेन सांगून हे प्रितुमीचो जाता तितलो परमस आनी सांबाळ करूंक ताणें आमकां शिकोवन दिली. ही शिकोवन आमी काळजाक गांठीक आमी बांदुया. आमचे जाता तितलें आमचें जिवीत फळादीक करुया, बरें करुया. त्याच देवाच्या आदारान आमी सगळीं ह्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी जशें उदक तुज्या दिव्याक बोल भिजलेंचें यंत्राक चलूं बोल उबेचें तुज्या दिव्याक बोल भिजलेंचें यंत्राक चलूं बोल उबेचें तुजे बोगोन म्हाका जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी तुजे बोगोन म्हाका जिवी ना बोड जेसू आनी पदवी. Miఠావ్ Jesu bunna karsan tela punti tela vine katololo rukakando bigololo urisando katololo rukakando bigololo urisando तुझे बोगो magna jivi na bor Jesu ani podwi तुझे बोगो magna jivi na bor Jesu ani podwi. जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्तीन जेजू लागीं आमी उलोवया. प्रार्थना बो मोगळ बापा एका उंड्यान आनी एके कालसेंत तुवें आमकां धादोशी केलें. प्रेतूम उदक आनी वारो मनशा कुळाक तुज्या उदारपणाची देणे. ह्या देण्याचो फावो ते परी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मनाचो उजवाड दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नावी. आमेन. बसूया.
मोगाल बाबामिनो व्हडा भवार्थान हे दिसाची पयली घडी दुनिया देवाक भेटूंक मानेवोत आग्नेला वरवीं तुमच्यो गरजो तुमचे आवडे दुनिया देवाक उबारूंक हे पवित्र जाग्यार तुमी एकठवल्या तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आग्नेलान देवा कडेन मागून तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे कांय कळोवण्यो कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ह्या वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर मेळटा आमच्या आत्मीक भावा भयणाच्या एकवटाचो दीस फाल्यां म्हणजे आयतारा दीस सकाळी 10:30 वाजता किरीत मिसाची भेटवणी आनी एकवटाच्या वांगड्यांचे ते समापसत मागतले एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपलो मागण्याचो तेंको दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार एकवटाचे वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांदीस हाका मेळचे आनी तुमची नांवां दिवची तेच परी हे किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक येवकार फाल्यां नोव्हेंबराची 13वी हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळी 10 वाजता व्हडले सेमिनारीच्या कपेलांत हे माटवांत 11:30 वाजता तामील भाशेन मीस आसतलें आनी 12:30 वाजता मलयाळम भाशेन मीस आसतलें झाडां पालाची वखदां लक्ष्मी तारूची पानां वयर स्टॉलांत विक्रेक आसात मोगाल बाबामिनो मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागर आमच्या गरजां त्रासान आकांतान अदीक करून आमचे पिडीक जेन्ना बाबार्थान आमी उलोव मारता मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेपण फावो करता आयज मारिया ए डिसुजा चोपडेंतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता म्हजो गोरकार चड बरो नासलो 25 दीस तो कोमांत आसलो तेन्ना हांवें मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या गोरकाराक बरो कर म्हूण मानेवोत आग्नेलाच्या फोंडाची माती म्हजे लागीं नासली पूण मातयेचो पेपर आसलो तो हांवें उदकांत बुडोवन ताका पिवूंक दिलो हांवें मागलें म्हजो गोरकार बरो जायत जाल्यार हांव आंगवण फारीक करतली म्हूण मानेवोत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो गोरकार बरो जालो आयज हांव ताका घेवन पिलार आयल्या मानेवोत आग्नेलाक दिनवासो मोगाल बाबामिनो एके गोरकानीचो आमचे भयणीचो भावार्थ तिच्या गोरकाराच्या पिडेच्या वेळार आमच्याय काळजामणी जायत्यो गरजो घेवन आमी आयल्या आमचो भावार्थ जिवाड करून नोवेनाच्या मागण्यात आमी वांटो घेवया उबी रावया उपकार मेळूंक मागणे सोर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी जे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गौरव भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मानेवोत आग्नेलाक भागवताचो मान मेळूंक मागणे ओगोणीत काकुतीच्या देवा गणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुझी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानेवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सोबीची इगोर्जेची उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी श्रीशीचो मोग करूंक तुमकां धाडटा
देवाचे वर उपकार रुचणारा स्वर्गा संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालिवून तुझी पोरसा altarach man padragnela borvashan gordan bagui deva karsachita pausalyar tuja burgya diaskari sorga raja borvashan gordan vardan bagui deva karsachita pausalyar tuja burgya diaskari sorga raja